ताजो डेटा कितें म्हणटा की 319 कंपनी 2019च्यान आज मेरेन तांणी फक्त ऑनलायन ते गेल्ले आहा आनी तांणी 30,125 नोकऱ्यो एडवर्टायज केल्यो. पूण आतां खूब कंपनी आहा, 319च ना, खूब आसात गोंयांत. सो स्पीकर सर, एक आतां नेक्स्ट क्वेश्चन म्हजो इज अबाउट जॉब क्रिएशन टार्गेट्स. स्पीकर सर, हांवें तर रॅशनल विचारलें बिहायंड जॉब क्रिएशन टार्गेट्स. मंत्र्यान उतर दिलां की आपूण प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आनी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ताजें सांगता तो. स्पीकर सर, हातून अशें दिसता की दीस इज अ फ्लॉड अप्रोच कसो आसपाक जाय. पयलीं टार्गेट तुवें करप, मागीर ताजे खातीर बजेट करप आनी मागीर एक स्ट्रॅटेजी करप गोल अचीव करपाक. हांगा स्पीकर सर कशें जाता की पयलीं पॉलिसी डिक्लेअर करतात ना, विचारता न्ही, विचारता स्पीकर सर, पयलीं पॉलिसी डिक्लेअर करतात, स्कीम डिक्लेअर करतात, मागीर खंयच्यान फंडींग मेळटा तें पळयतात आनी मागीर एक एम्बिग्युअस टार्गेट वयल्या वयर खंयचे तरी डिसायड करतात. सो म्हजो आतां प्रिसायज सप्लिमेंटरी असो आहा स्पीकर सर, सरकाराचें टार्गेट फॉर प्रायवेट आनी पब्लीक सेक्टर जॉब क्रिएशन कितें आसा आनी एक कितल्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळटल्यो? Yes. As far as the schemes which you mentioned, these schemes are basically under industries department. I think this question basically should be pointed to the industries department, what they have done as far as the schemes are concerned. Speaker sir, as per data, only 14% of the employers, म्हळ्यार 2,397 तांणी डेटा शेअर केल्लो आहा. तांणी सांगलां की ते 1,959 लोकांक तांणी नोकऱ्यो लायल्या. तातूंतले 50,861 गोंयकार आसात आनी 50,098 नॉन गोवन्स आसात. स्पीकर सर, हाचो अर्थ कितें की गोंयांत जे इंडस्ट्रीन काम करता तातूंत 50% लोक भायले आहा, 50% लोक गोंयकार आहा. स्पीकर सर, आतां आमकां कशें कळपाचें एक कोण स्किल्ड आहा कोण अनस्किल्ड आहा, खंयच्यो कंपनी गोंयकारांक फेवर करतात आनी खंयच्यो कंपनी भायल्यांक फेवर करतात? हो डेटा जाय न्ही. हो आतां डेटा आमकां कसो मेळटलो? हो डेटा मेळपाक ताजे कडेन ना. तो म्हणटा हें इंडस्ट्रीजाचें काम. आतां इंडस्ट्रीजाच्या मंत्र्याक हांव फाल्यां उजरायता हाजेरूच, कित्याक फाल्यां डिमांड आहा ताजें. स्पीकर सर, आतां हांव एक मंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन विचारता. इन द फोर्सिएबल फ्युचर will you consider revising the rules to collect the data of Goan and non-Goan workers, their skill levels, and whether they hold managerial and non-managerial positions? And हे mandatory तूं करतलो, कित्याक आज हांवें डेटा सांगला मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन धरचें की 319 कंपनीनूच डेटा दिला 2019च्यान. हाजो अर्थ कितें, ते दिनात, कित्याक ते मॅन्डेटरी ना. सो हांव मागता आतां तूं मॅन्डेटरी करतलो आनी स्कील गॅप जे आहा म्हळ्यार कोण स्किल्ड आहा कोण स्किल्ड ना. प्रश्न विचारत मी. सो म्हजो स्पीकर सर पॉयंटेड क्वेश्चन हो की तुमी आतां एक कायदो बदल हाडून मॅन्डेटरी करतले कंपनीक डेटा दाखोवपाक की बाबा आमी कोणाक लायला, कितें स्कील आहा, कितले गोंयकार कितले भायले, गोंयकार मॅनेजरियल तांकां पोजिशन आहा काय नॉन मॅनेजरियल आहा. कित्याक एक स्पीकर सर हांवें बील घाल्लें की 80% नोकऱ्यो गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान दिवच्यो. 2दा जालें घालून. प्रश्न 2दा स्पीकर सर म्हणजे बील लॅप्स जालें. सो दॅट मिन्स सरकाराक गोंयकारांचेर एलर्जी आहा अशी दिसता. म्हणून हांव म्हणटा आतां स्पीकर सर, आतां पळय उठलो स्पीकर सर, सरकाराक गोंयकारांचेर एलर्जी ना. ना जाल्यार मागीर हें कर, परत एकदा mandatory सांगता कर. स्पीकर सर, तो चुकीची मेसेज दिवपाक सोदता म्हणून सांगता हांव. सरकार इज व्हेरी मच सिरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट आनी ताकाच लागून हो क्वेश्चन जो आसा हो लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज हाज्या मदलो क्वेश्चन आसा. दोनूय डिपार्टमेंटाक पूण तूं म्हाका अश्युरन्स दी मरे, तूं अश्युरन्स दी की आपूण मॅन्डेटरी सांगता न्ही करतलो. स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हणून म्हटला पळय तेणी न्ही, थोड्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन डेटा मागलो, तेंच्यांनी 319 कंपनींनी दिलो, उरलेल्या कंपनींनी दिवंक ना. ताजें एक म्हणणें बरोबर आसा. देर इज नॉट अ कंपल्शन, म्हणजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटांनी खंयचोच एक्ट ना किंवा इंडस्ट्री कडेन खंयचोच एक्ट ना की कंपल्सरी तेंच्यांनी दिवचें. खरें म्हटल्यार IDCच्या वतीन ताका आमी प्लॉट दिता, ताका इलेक्ट्रिसिटी आमी सबसिडायज रेटीन दिता, वॉटर आमी सबसिडायज रेटीन दिता. हे सगळें दिल्या उपरांत तेच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे हो डेटा जो आहा सरकारा कडेन आसपाक जाय आशिल्लो. देर इज नो सेपरेट एक्ट. सो दॅट स्पीकर सर, कंबायन दोनूय डिपार्टमेंट घेवन एक म्हणजे कंपल्सरी डेटा लागीं करपाचें काम
आमी करता. दुसरें तेणी जे स्कील गॅप एनालायसीस करपाचें काम जें आसा ऑलरेडी म्हणजे एक्ट जरी ना जालो जाल्यार स्कील गॅप एनालिसीस करपाचें काम आतां आमी सुरवात केला. स्कील डिपार्टमेंट विदाउट डेटा कशें करतलो? स्पीकर सर तो डेटा घेता हांवें ना म्हणूंक ना, तो डेटा घेताय आमी आणि ॲट प्रेझेंट म्हणजे आमी आत्तां जें केलां पळय न्ही, आत्तां आमी जो प्रोग्राम म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आनी सगळ्यो ITIs आनी इंडस्ट्री एसोसिएशन्स हांच्या बरोबर 100% आमी जो टायप केला. ITIतलो प्रत्येक भुरगो जो आसा पळय न्ही हो प्लेसमेंट तांच्या कंपनी तेंचो MOU सायन केला. 100% सगळे एसोसिएशन जितकी आसा तांच्या बरोबर MOU सायन करून ITIतलो कंपनी म्हणजे 100% भुरगे पास आउट जाल्ले हे त्यांच्या कडेन जे आसा पळय न्ही हे एप्रेंटिसशीप म्हणून काम करता. सो दॅट एक गजाल आसा की इट शूड बी द कंपल्सरी जावपाक जाय. त्या खातीर तो आमी एक्ट इंट्रोड्यूस करता. इधर लेबर एम्प्लॉयमेंटाच्या थ्रू इंट्रोड्यूस करता बट ताका स्कील आणि इंडस्ट्रीज ह्या दोगांच्या बरोबर आणि नेक्स्ट वी आर कमिंग स्पीकर सर ते बिलाचें 80% जॉब गोंयकारांक कंपल्सरी करा म्हणून BJP सरकार इन अलायन्स हरियाणा आहा तांणी जर करूंक जाता जाल्यार तुमच्यान कित्याक करूंक जायना हें म्हाका तूं सांग. काबरालाक दुखलें पळय, स्पीकर कित्याक सर दुखलें? आणि जे म्हटला पळय न्ही तो हरियाणाक जो तेंच्यांनी हाडिल्लो तो होल्ड जाला स्पीकर सर. ना जावं ना. हांवें लास्ट टायम आर्ग्युमेंट जाल्लो तुवें सांगलें ताका स्टे आहा म्हणून. हांवें मागीर तुका सांगलें स्टे वेकेट जाल्या म्हणून. आय प्लेस्ड इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्टील यू आर नॉट दिसिंग. स्पीकर सर स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर गोंयकारा खातीर कितें तरी करता म्हणटा काय आमी? बस न्ही टायम दिता न्ही. स्पीकर सर आमी तितकेच सिरियस आसा ताच्या खातीर हो डेटा कलेक्ट करप ओके आणि स्कील गॅप एनालिसीस करून नवीन स्कील ज्यो जायो पळय न्हू तांकांय ट्रेन करप हाच्या बाबतींत सरकार वर्किंग हे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या वतीन श्रीवेंजी वेगास. स्पीकर सर आनी एकूच ॲड करता हांव. आत्तां आमी जे आसा पळय न्ही म्हणजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डेव्हलपमेंटच्या वतीन एक्चुअली आमचे जे टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जे बंद पडलेले ते आता परत एकदा आमी सुरवात करता तेजे घालून जेणे करून स्कील करपा खातीर अशा पद्दतीचे लेबर आनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिवपाक कुणय जे 20 वर्सां जाले बंद पडलेले त्या ह्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर सुरूय जातले आनी थंयसर स्किल्ड लेबरांक ट्रेनिंग आनी सर्टिफिकेट दिवपाचें काम करून आमी तें काम सुरवात केलां.